जालो इंडस्ट्रियल झोन डिक्लेअर केलो. आणि एक वेदनाची धाकटी खबर सांगता. म्हजो एक फ्रेंड आसा थंयसर तागे वेदनालो थंयसर ताची बाय आसा वेदना आणि बांयचे उदक आसतना ताणी नळ घेवन नळाचें उदक बांय सील करून दवरल्या. सील बांय कित्याक ते बांयचे तांकां उदक पिवूंक मेळना. कित्याक पोल्युशन लोकांक पिवूंक उदक मेळना. आयज आमच्या गांवांत असलीच परिस्थिती तुमकां जाल्ली जाय सांगात म्हाका. लोकांच्यो बांयो आसात ते पोल्युशन जावपाक तांकां पोल्युशन सर्टिफिकेट तांकां दिवंक ना अजून ना म्हणटकीर सनद जावंक ना. पूण टॅक्निकल क्लियरन्स तांकां दिल्या ही फॅक्टरी बांदात म्हणून. पळयात आमचो कायदो गव्हर्नमेंटाचो कायदो. आणि लास्ट उरला ते फक्त पंचायतीन पास केल्या न्हू ओवर फिनिश. लास्ट पंचायतीक उरलेलें आसा हय सगळें जालें. आतां आनी एक सांगता थोडे मनीस तूं हे शाळे आसात. यू कॅनॉट अंडर एस्टिमेट अ कॉमन पीपल. कित्याक हांव सांगता तुमकां थोडे खबर आसतली एक भांगराच्या तांतयाची खबर. एक कोंबी आसली थोडे खबर आसतली. एक कोंबी आसली तेका दिसाक एक भांगराचे तांतयां दिताली आनी तो तांतयां खातालो. ताची आस वाडली. ताका दिसलें की आपले कोंबेक मारले तांतयां एकूच पावटी मेळटली म्हणून कोंबेक मारली आनी लास्टाक एकूच तांतयां मेळोंक ना. आयज जे कोण आसात न्हू ताका वचून सांगात कोणे एक पळय तांतयां ताका मेवता न्हू ते खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवन खा म्हणून. जरी तो चोडी उडलो जाल्यार ताका एकूय तांतयां खावंक मेवचें ना. उडगास दवरात म्हणून ताका सांगात. एकूच तांतयां खावंक मेवचें ना. जरी तर ही केस एनजीटीक जर घालीत ताची आतां ती पासून फॅक्टरी बंद पडटली. हांव तुका बरयन दिता. सेकंड थिंग काली एकलो म्हजे लागीं भासाभास करतालो म्हणटालो आदी तुमकां खबर आसतली. आनी एक खबर सांगता. सुभाष चंद्र बोस म्हणटालो की तू मुझे खून दो भाई तुम्हें आजादी दूंगा. शिकल्याक म्हाका खबर आसतली. म्हणजे तुम्ही म्हाका रगत दियात आपूण तुमकां स्वतंत्र दिता. आज ह्या काळार एका लोकांच्या एक सायन दिवंक जायना. सांगात म्हाका कशी तेन्ना लोक खून मागतालो. गिव मी ब्लड आय गिव यू फ्रीडम. आयज लोकांच्या एक सायन दिवपाक जायना. तुमच्या दारांत आयल्यात पोतून धाडटात. होच मनीस म्हाका काय सांगतालो सायन दिवंक ना. तो म्हणजे लागीं भासाभास करतालो कितें सायन जाय दिवंक जाय. मला ते व्हडले पास जाले तो पास जावन ते ऑलरेडी आयिल्ले आसा कांयच करूंक जायना. ताका सांगलें हांवें तुमच्या कडेन उडगास आसता मेलावली इश्यू IIT इतले लोक इतले दीस जाणट्यो बायलो रस्त्यार घेवन आल्यो. पुलीस तांच्या वड्ड्याचे पांय दिवन गेले. सरकाराचे गोवा गव्हर्नमेंटाचे ते आठ झुजताले. आयज ते जिखले. एकवटान आशिल्ले गांवचे लोक आयज म्हाका जाय तुमी हे मेलावले लोकांच्या भाशेन एकवटान राव. तो ते लोक गोवा गव्हर्नमेंटा लागीं झुजताले. आयज एक मनीस कोण रे बाबा तुमच्यात जायना झुजो. केन्ना कोणूच मुखार सोदता ताका फाटी घाली नाकात. आपल्याक कित्याक पडला वो म्हजे बाद चलता वो म्हजे आनी कितें चलता तुमच्या भुरग्याच्या पिळगेचे फुडाराचेर चिंतात. सो हे हांवें तुमकां सांगलां. आनीक पळय हे रस्त्याचे पळय सांगता न्हू रस्त्याचे हे पासून बेश्टी फकाणां न्हू असो प्लॅन आसा 10 meters रोड प्रोपोज हो 10 मीटर आनी त्या वटच्यान पळय आसा परतीच्यान 15 मीटर. कोणाक जाय रे 15 मीटर रोड हे वटच्यान सांगात म्हाका. दुसरें फाल्यां ह्या वटच्यान व्हडल्यो गाडयो गेले इंडस्ट्रियल झोन जालो थिंगसर समज एक बिल्डींग बांदले वर्कर्स जांक दवरपाक कळ्ळें न्हू. ते मायग्रंट्सांक तो हाडून दवरले थिंगसर. फाल्यां तुमची कितली भुरगीं रस्त्यार आसात. एक व्हडले गाड्यान घालून एक भुरग्याक घेवन कर्नाटकाक घेवन गेले खंय सोदतली तुमी सांगात म्हाका.
आज तुम्ही पळयला कितले रेप केसीस कितले घडटात दोल्ले मुली दोल्ले जागा सोडटात पूण तुम्ही सांग म्हाका तुमच्या एका भुरग्याक गाड्याक भरून दे व्हडल्या व्हडली गाड्याक तुम्ही सोदून भोंवतले जातले तुमचे लागीं हे सगळे मनान धरून आमी वावुरतात असले वस्तूचे निषेध मारपाक सो तू आमकां तुमचो सपोर्ट जाय आनी तुमी मातसो फुडें सरोंक जाय म्हाका कित्याक पडला हें म्हाका केन्नाच दुसरे फावटी म्हाका आयकून म्हाका लायक जावचें ना तुम्ही जाणात आम्ही तारवटी आम्ही 3 महिने 4 महिने घरा असतात तरी पण आमचो वेळ काढून आम्ही लोकांच्या दारांनी पोवन पळय सिग्नेचर घेतलेल्यो लोकांच्या दारांनी पोवन आमचो वेळ काढून 2009 वयी असलो गजा असलो एकटो भुरगो कोणे न्हू होय तो वयी असलो लेटर करपाक लोकां सायन घेतलेल्यो ओके लोक गेला दिता कोण दिनस ना चारशे घेतले कशे घेतले लास्ट लेटर तो ते पुन्हा गजा तेन्ना तूं पळय घेतलेलो सायन पोंवतालो न्हू तेन्ना लोकांनी 300 दिल्ल्यो आयज पळय न्यू काडलेली कितल्या लोकांनी सायन मारल्या त्यो पळयात लोकांनी परतून धाडलो कितले फावटी सायन मारपाच्यो काय म्हणून लोकांनी परतून हे पळय तुमी पळयात लेटस्ट आतां एक 6 महिने आदी ही आतां ही अजून आमी पंचायतीन दिली ना कित्याक लोकांची सायन ना हेजी कित्याक कितले फावटी सायन मारपाच्यो काय म्हणटात लोक ही आमची रियालिटी 2 सेकंदां सुद्दां ओपोज केला प्लान हेजे रन्ने प्लाना गजाबाब आम्ही सांगला की आम्ही ओपोज केला पंचायती घेतला कळ्ळें न्हू सो वॉट आय मीन टू से आमचे सांगता जायते आदी आसले पूण आतां ते कित्याक कुशीन जाले त्या लोक कित्याक हाजे सायन येवंक ना तेंची 2009 जेन्ना गजान तुका सायन घेवपाक गेल्लो तेन्ना हांवें घेतलेल्यो तेन्ना आमी 300 घेतलेल्यो कित्याक आतां 300 सायन ना हाजे अशें घडटा पळय ते आनी अशें आमी न्हू दुसऱ्याक आमी म्हाका कित्याक मेन म्हणटा हो इश्यू म्हाका कित्याक पडला म्हजें घर फाटल्यान आसा मेन इश्यू हो पण अशें करीत तुमी सांगतले म्हज्या मोगाच्या भावा भयणांनो आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन तुमकां उबो रावन सांगता म्हाका मत घाल म्हणून सांगूंक हांगासर येवंक ना तुमच्या कोशेसाक हात घालून तुमी पळयात आमच्या बायबलाक पासून आसा आमची श्रिश्टी आमी सांबाळूंक जाय आमच्या धर्मात पासून आसा आमची श्रिश्टी आमी सांबाळूंक जाय आनी अशें आमी इलिगल थिंग्स एक मनशाक लागून गांव पाड घालता न्हू ताका आमी अशें तुमी करून केन्नाच दिनाकात ओके चड उलयलो तुमच्या सगळ्या तुमी सगळ्यात आसतली सगळ्या तुमकां कोणाक प्रूफ जाय कोणाक प्रूफ जाय हांव प्रूफ दिता ओके नाव अशें आनी आतां थोडे हांवें सरपंच बाब भुरगो मागयलो कित्याक फाटल्यान म्हणूंक नाका ती पंचायत आमकां सपोर्ट करिना ओके सो सरपंच बाब तुका सांगचें जाल्यार तुवें सांगूं येता सांगपाक जाय न्हू ग्रामसभा मेन म्हणजे ग्रामसभा येवपाक जाय Thank you. सगळे हिंगा जमिल्ला बरो दीस आवडटा दोन शब्द सांगतात पहिले आमच्या गांवच्या बाप फ्रँकीक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कारण हे तेणें पळय कितें सांगला हांव समेत आहा हे 2011 ओरिजिनल प्लॅन 2021 हे propose southern Goa internal road as well as main road 15 and 10 मीटर propose जाल्ले आणि हे आमकां कळून येयले उपरांत आमचे पंचायतीचे बॉडी तसेच ग्रामसभा बॉडी
regional plan 2021 body, BDC village development committee body, and सगळ्यांना आम्ही ओपोज केल्लो. तितून भितर फ्रँकीन सांगते भशेन काही आमच्या आजिंको डिस्टरीन ते गेले सर्वे नंबर आपणा इंडस्ट्रियल करूंक दिवचे म्हणून मान्यताय केली. ती बीन आमी युनाच केली, कोणालो ओपोज नासतना ओपोज केली. अशें आसतना ते आमच्या रिजनल प्लॅन 2021 हाजेर इंडस्ट्रियल झोन म्हूण चाली कडेन आहा. पण हांव काही अथॉरिटी मेळ्ळो तेन्ना ते म्हणपा लागले की अजून ते आमगेले ऑन होल्ड आसा. पण आतां फ्रँकीन सांगिल्ले ते भशेन इट इज ऑलरेडी डिक्लेअर एज ए इंडस्ट्रियल झोन. हेजेर म्हजे वतीन आमी फूल ऑब्जेक्शन आहा. आनी रिगार्डींग हे रोड प्रपोज जाले तेन्ना आमकां आदींच कळ्ळें कितें एक प्लॅन काडले हिंगा थिंगा पळोवपाक गेल्ले कडेन ते प्लॅनाचे पळयले आनी ते कडेन जाणून घेयले हे प्रपोज खंय साकून केला तो म्हळ्यार हे इंटरनल रोड 10 मीटर केला. तेजे नंतर हांव हिंग गेलो थंय टीसीपी इंजिनियराक म्हगे खूब भाशाभान जाली आनी फ्रँकीनी सांगला बरोबर. आतां हांव विचारता एकूच हे टीसीपी हे टॅक्निकल दिवपाक जायना आशिल्ले, कारण हे टॅक्निकल केलेले तो दिलना हे आमकां इतल्या लोकांक हिंगा एकठांय जावपाक गरज नाशिल्ले. हे घर बांदता जाल्यार हे टीसीपी कन्वर्शन सांगत नासतना घरा प्लान दिना. तरी पूण घर म्हणून आमी पंचायत मिटिंगे घेवन आमचे भितर खरेंच ताका घर बांदपाक जाय आनी तो कन्वर्शन एक एप्लिकेशन जाय नोटरायज की आपण ऑक्युपन्स टायमार टॅक्निकल कन्वर्शन सरान दितले म्हणून. पूण नॉट फॅक्टरी दिवपाक जायना. हेचेर आमगे फूल ओपोज आहा. रिगार्डींग रोड आतां हो फ्युचर कितें जातलें तें सांगपा ना. आतां हो प्रोपोज अजून तो जालो ना. सो हो हाय टायम जावन आसा आमच्या गांवच्या लोकांनी हे रोडाचेर ओपोज करपाक. तशेंच हो रोड एक पार्ट सँक्शन जालो, प्रोपोज जालो आनी ते एक्वायर्ड जालो गव्हर्मेंटा आतां पळय जालें तेन्ना आमची कांय चलपाना. शेवाळे हाडटले मोडटले उडयतले. आतां आमी सगळ्यांनी हितू कांय ना, पॉलिटिकल इश्यू कांय ना, काँग्रेस BJP कोण युजो आनी कांय ना. हे गांवच्या लोकां कडेन आहा. आतां सांगची म्हाका आतां आमच्या गांवांत कितले लोक आहा, कितले लोक इलेक्शन जाला. मेजॉरिटी इज मास युनायटेड स्टेट अशें जावपा जाय. ताका सांगता मागीर तेलावली आनी कोण ते तेलावली आनी IIT मेळवली थिंग पळय तुमकां बायलां बिलां पळयला तशें जावपा जाय. हे कोणाले पर्सनल कांय ना, हितू कांय ना. म्हाका दिसता देवानी जे पंचायती दवरला हांव देंवपा आशिल्लो. आज गांवराज्य देंवपा आहलो. आज मिळते दिसा पावणे देव म्हाका फोन येता तूं देंवनाका आनी हांव हे पंचायती आहलो म्हणून हे म्हाका कळून येयला. आनी म्हगे सदांच ओपोज आहलो कित्याक हांव हे गांवचो बरें हांवें वता जाय जाल्यार म्हाका फोन येताय, इवन इन्फ्लुएन्स येताय तूं सुसेगाद आहा मरे हांवें तूं कित्याक पडटा हितून ना. हांवें सांगलें मरो रेडी आहा पूण सत्यासाठी मरपा रेडी आहा. दुसरी गोष्ट मुगेलो एकूच रिक्वेस्ट हे कांयच मनान धरपा न्हू. कोण मुखार सरला कोण फाटला सगळे मुखार सरपाचे. युनायटेडली आमी कितें म्हणटा तें करपाचें. मेन म्हणटा मुगेलो पर्सनल रिक्वेस्ट सगळ्यांक आमी ओपोज जावपाकूच जाय रस्त्या लागून. तशेंच आमगे आदिंको आतां तिंगा फॅक्टरी बांदता. कांय जाण म्हणटा आदिंको इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल शेड. तुमी पळयलें भावा दोन भयणां तुमी शेड बांदल्या घर बांदलें तें हां बेश्टें वत कितें कितें जाल्यार शेडी दिवपाक कितें जाता. बरें हे घरा बांदता जाल्यार तुका सर्टन डॉक्युमेंट जाय पडटा. सांगिल्ले ते भाशेन ते फायली टॅक्निकल क्रियल कशी दिली ते आमकां खबर ना. ते फायली कन्वर्शन सांगता हे सामके गरजेचे. रोड आसा हिंग तरी रोड आहा थिंगा 3.5 रोड आहा. एक व्हडली हे त्राक येताय 14 हजाराची ते वटेन त्राक येताय. हिंग आमगेले भुरगीं खेळटाय. कोपेल आसा घरां आहाय. आमी चिंतपा जाय हे एक पाट जर झाले ही कोपेल न्हू ही घर न्हू ही दुर्ग न्हू कांय उरपा नाही.
गव्हर्मेंट सिटालो बांदून दितालो हॉस्पिटल तुका आज हिंगा ना तो 7 वर्सां राव थिंग दिता तुका लागून आमगे फॅमिली सोडून वचपाचें हे विचार करून जाय आमी पर्सनल काय ना हिंगा हांवें प्रोपोज जालो नंतर रोड हांवें म्हाका कळ्ळें उपरांत पयलीं कशें गेलें आमच्या गौरेशा गौरेश अशें जालां पयलीं म्हाका गौरेशान सांगलें आमगे मिटींग जाता तेतूंत पयलो ओपोज हांव करता म्हणून ह्या ताची उतर येयलें म्हाका खंय मेलो ना थंय ना म्हूण तो एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पंचायती गेला आतां तेजे कितें तें कळटलें 29 केन्ना केस आहा आनी हांवें विचारलें पर्पजली ग्रामसभेक बाय चान्स कन्सर्न ऑथॉरिटी तेजी फावरां ताका दिव म्हणून येयलें जाल्यार आमी कितें करपाचें तुमकां खबर आसलें मिटींग आहलो तांकां सगळ्यान म्हाका उतर दिले कडेन हा आमी हायर ऑथॉरिटी अपील करची म्हणून बरोबर आहा पण हाय मिटींगेचें करपाक जाय सो ग्रामसभे ऑलरेडी घेतलो कडेन आहा तें सो हितू पंचायतीचो कांयच ना आनी हांव ते पंचायती आसपुसान कदेल सोडून कोण्याच्यानी म्हाका कितें घेवपाक जावं जावना सो हांव फ्रँकली सांगिल्लें सगळ्या कडेन मागता सगळ्यांनी कॉपरेट जावया आनी जे हेगेल वळखीचे आहा तेगेल आमचे कोणाला तुम्ही किती आयला आज एकट्या कित्याक जाल्या लोक एकट्या कित्याक जाल्या सगळे